कशी फील जातस तुका? तर आज ही चिकन पार्टी करकडे हांगा चिकन घेतला होतं किती छान दिसतं किचन अंदर चिकन घेतलं तर गाईज फायनली चिकन रेडी झाला वळा सुपर एक नंबर. फिजिओचे डॉक्टर आहे ना माईला फिजिओथेरपी करतात. व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग. आता जस्ट आता मी उठेले आणि ती अम्माई उठायला ती गेले तांनी पिऊन झाला मागीर बहिणी ब्रेकफास्ट करता आसता तर थोड्या वेळान जाता ती चेकअप कितें येता आसा ती म्हळ्यार ब्लड चेकअप करचा आसता तिका. गुड मॉर्निंग अम्मा. गुड मॉर्निंग. कशी फील जातास तुका? लाईक फील जाता. सौख्य आसता तांनी पिऊन जाल न्हय गोळी आणि पुरा घेऊन जाले ब्लड टेस्ट करचा येता आसता तर वेट करता आसता गेल्यांची आणि हांगा मेगेल बहिणी रुलावांचे भाकरी करता आसा बट पुरा व्हेजिटेबल्स घाल न्हय. वेजिटेबल्स. ओके हांगा आता भाकरी घेतल्या चलो ब्रेकफास्ट करूया आता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर आता ब्रेकफास्ट करचे. मेरी क्रिसमस. अरे निदास यार आता जस्ट मी क्लास गेले आणि ब्लड चेकही केले आणि चमकलतो तर हांगा दोघं जण बसून टाइमपास करता आसा ती. आणि कसं करचे आम्ही तू काम करतेशील पण आम्ही टाइमपास करते. काम आता करता. वस आणि घेऊन येऊ चिकन क्या? चिकन आजी चिकन पार्टी असं. अरे वा ठीक आहे ना बाय कसं म्हणाल तू सांता क्लॉज. काल रात्री 2 सांता क्लॉज पडेल. आपास सुरू झाल तू. तर आज ही चिकन पार्टी घरकडे हांगा चिकन घेतला होतं आता घरकडच्या मस्त दिवस मागीर चिकन करता आसा ती त्यावेळी 1 महिना मागीर मेगेल बहिणी मार्केटात चमकलेली पुरा भाजी बिजी हाडच्या खातीर आणि हांव हांगा येयला चलो घरकडच्या आणि प्रिपरेशन स्टार्ट करूया. आमगेल बिल्डींग आणतोय पळया हांगा क्रिसमस ट्री आसा आणि सांता क्लॉज आहे पळया तर हांगा आता चिकनाचें प्रिपरेशन स्टार्ट जाला. होय 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 वा क्या बात है. वाह क्या बातें करता सर. हानी कसं सांगचे आज ही फुल पार्टी क्रिसमस पार्टी न्हू आमगेल घरकडे आजी. होय आज ये पुरा जण जेवणाक. म्हाका आतां रायस हाडचें आसता गोंयच्यान रायस हाडी हांव विसरलो. तो आतां म्हगेल भयणी ना आवळा ज्यूस केला हांगा. अरे हांव आतां पिल्लो कसं की विंगडो टेस्ट आशिल्लो ताजे. शॉर्ट पिला म्हणजे ना शॉर्ट्स पिला. आम्माक दिता तसं थोडं थोडं पी ताजी विंगडो टेस्ट असेल पिल्लो हांव लेगलेक की आसता कसं ज्यूस जशी येता खाल्याक गळून पिल्लो ते कसं की किक्क पडले म्हाका. खट्टा नव्हता आमची गो खट्टा न्ही. तांकां कळटा मेगेला आमची गेल. हांव तुमकां चिकन दाखयना ना जाल्यार तुमी वेगळो ब्लॉग अर्दांचो सोडून वता करून ताजी कितें राव दाखयना ती चिकन साफ करता वय चिकन जातात दागे. हय चिकन जेत्ता ताजे मागीर दाखयता ना जाल्यार हांगाचे आतां डी एंड जाता मेगेल ब्लॉगाचे. आमगे कमेंट आयलात एक माई निमगे जालें कमेंट आतां की तुमी चिकन मटन फिश खायनात आता सुरू केला. मार्गशीर सरले आतां मेरी क्रिसमस स्टार्ट जाल्ले. चिकन सूप इज रेडी. वाव सुपर. तो आज ही चिकन सूप आणि चिकन कसं ना चिकन अंगारा बिंगारा ग्रेवी चिकन ग्रेवी है. वय ओके तो यहाँ बड़ा चिकन सूप क्या बात है. चलो फर्स्ट अम्मा वचून दिवया मग उगूर पी चिकन सूप जाता न्हू हां उगूर उगूर आम्ही आता चिकन सूप पिता सतांग बैसून. हाँ हाँ सुपर चलो एन्जॉय. का सुपर बना यार चिकन सूप एक नंबर बनायला. चिकन प्रिपरेशन स्टार्ट झाला. होय 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 क्या बात है. आज चिकन डिफरंट स्टाईल असा. हां आज डिफरंट स्टाईल असा. वाव विंगड सायडा फ्राय जाता तसं आणि मागीर नंतर भितर विंगड ग्रेवी जाता मागीर दोन्ही मिक्स जाता. ओके क्या बात है सुपर. आजी नाव कसं नाही त्या मागून ना ग्रेवी हां कसं नाही चिकन ग्रेवी. चिकन ग्रेवी वाव कशी किती छंद दिसते ना किचन. वाव मी किचन आणतो चिकन किती छान दिसतं अशी म्हणतात. बाय छंद दिसत बडे तांबडे तांबडे वेज असताना बोर जातो ना. सांग पड्या चिकन लायक कोण सिचतोच. हा क्या बात है. तो गाइस फायनली चिकन रेडी झाला बड्या सुपर एक नंबर. हंग राईस चपाती क्या बात है. आज एक नंबर लंच आजी सुपर झाला. संजवाळ मेगल बावजी येत तसं तर आता फटाफट जेवया आणि ताजी मागीर म्हाका क्लासाक वचचें आसा. गाइस एक नंबर सॉलिड झाला सुपर क्या बात है. सुपर टेस्टी टँगी म्हळ्यार पुरा खट्टा मिठ्ठा झाला. सो आता आमच्या घरकडं फिजिओचे डॉक्टर आले हा माईला फिजिओथेरपी करचे खातीर फिजिओथेरपी चालू आसा.
सो ती आतां लायकन फिजिओ करता असो हगूर हगूर रिकवरी जातलें फिजिओ करता मागीर थोडे थोडे मुवमेंट करूं स्टार्ट करूया तो आतां इट्स व्हेरी न्यू असतो ताजे खातीर ते हगूर हगूर मुवमेंट करता मागीर समजतलें जस्ट आतां घर कडेन आयलेलो आनी आमगे हांगासनो क्रिसमसाचे आजी पुरो म्युजिकल इव्हेंट चालू आसा आतां जस्ट आयलो त्या वेळार फिजिओथेरपिस्ट येवन शमकली आम्हाक चिकीत फिजिओथेरपी आनी पुरो करयले हांव ना आशिल्लें घर कडेन शुभदा आनी म्हगे भयण घर कडेन आशिल्ली तर कशी जाली तुका फिजिओ आजी लायक कोण करेल तिणें तर तू केलं एक्सरसाइज कळली व तुका कसन केल्ली न्ही कळली व कसन केला तो केन्नाय करता ते कर का ना तिने ना जाल्यार तिने चमकू का ना समजची ताजे खातीर हां करता रहा बुगा प्रयत्न करता रहा बुगा तर आज फर्स्ट डेचे फिजिओथेरपिस्ट सेशन तिगल जालना आम्हाला हांगा आतां जेवण आनी पुरो जाल्लें आतां रेस्ट करतास तुका तसं पुरो जेन्ना तुका निमगीत आसा ती आनी तुका सांगतास टेन्शन घेवच्या नज म्हळ्यार ते टायम लागता बट एक्सरसाइज कंटिन्यू करता रहा बुका मस्त लोकांनी निमगिला तुका आमगे पुरा फॉलोवरान निमगिला तुका हय पुरा जाणां सांगला की ना वग्गी वग्गी रिकवर जावो आनी हय मागीर वग्गी वग्गी रंदप करचें हांव जस्ट आतां तो गोयला आनी हांगा आमगे हांगा गार्डन हांगा पुरो म्युजिकल आशिल्लें आतां जस्ट सरली दिसता तर हांगा गम्मत आजी हांगा पळय सेंटा क्लॉज आसा पळय तर हांगा पळय आज मगे सेंटा क्लॉज कशी छंद दिसताच पळय फुल बदा सांता क्लॉज जाला पळय होय फुल सेंटा क्लॉज रेड आनी व्हाईट घाला होय आमगे घरकडचे सेंटा क्लॉज बेस्ट कसं सांगतास आमगे जागेचे वायब्स म्हळ्यार फेस्टिवला टायम म्हळ्यार विंगडो आसता न्हय पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट फुल सेलिब्रेशन मोडांत आसता एकच होणा ती होय हांगा पळय पुरो जाण पळय हांगा पुरो जाण आतांय पुरो पळोवचे येता आसत पळय पुरा सेलिब्रेट करता आसा ती गम्मत येता हांगा केन्ना अशी बोर जायना होय खंयचे फेस्टिवल आसल्यार न्हू हांगा एक वायब्स विंगडो बँड आत्ता बंद केला होय तर आमगे जेवण आनी पुरो जाल्लें आनी अम्मानी दिलें बहिणी टायर्ड जाला तिवेनी दिल्या आमी दोगां आतां जस्ट आतां सिरीज पळयता आसले आनी आतां व्लॉग एडिट करता आशिल्लो आनी न्हीद येता आसा मस्त तकलें क्रिसमस ही जाल्ले चिकन पार्टी जाल्ले अगर अम्माले फिजिओथेरपी जाल्ले फर्स्ट डे सो इट वॉज ऑल गुड हय सो अगूर जातालें अगूर जाता चिकी टायम लागता ताका थँक्यू तुमगे पुरा प्रेयर्स आनी पुरो विशेस आसात आनी तुमी आमकां कमेंट केला थँक्यू सो मच आनी भारी खुशी जाली ते पुरो आयकून आतां मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां पुरो जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर